जायती डिस्कशन आहली ग्रामसभा मेन ग्रामसभा एक आमचो सिनियर मोस्ट आमचो गांवचो मिस्टर मॅक्स डिसोजा तेणें एक एप्लिकेशन घायला की कांट्यातून रोड 2003 पासून सगल्यो NOC दिल्याय आनी तो आज पासून तो रोड जालना. सो मुगे क्वेश्चन आहलें आज विचारपाक की बाबा पंचायता कडेन की तेणें तर 2003 तर सगल्यो NOC दिल्याय तो लोकूय येयलोलो आनी त्यो NOC आमकां दाखय. पूण आज पंचायत सांगता की आमचे कडेन NOC नाय आनी आमकां NOC दिल नाय. ही वॉज अ प्रेजेंट देर. जेन्ना आमी हांवें पर्सनली भोंवन ZP कडेन तशें पंचायता कडेन की हांवें हेचो NOC हाडले सुरेश गुप्ता स्टार्टींग. सो दुसरो दामोदर कृष्णा नायक सो तेजी आनी मिस्टर जकिंप्री ह्यो ज्यो NOC मेळ्ळ्याय तेंचो आमी रोड ऑलरेडी केला आनी खंयचो रोड केला ह्यो NOC मेळ्ळ्याय त्यो आमी पयले सुवातेर आमचो ZP आहलो मातोल वास तेणें इतले फंड्स दिकून थोडो उरलोलो तेणें ताबडतोब तो फंड्स घालून तेणें तो रोड कोन्न दिलो. पूण आज तें एप्लिकेशन पळय गेलां तेका आय गॉट शॉक टू सी. म्हळ्यार तूं म्हणटा 2003 हें दिलें NOC जाय पंचायत सरपंच सांगता शी इज डिनायिंग हिंग म्हणटा ती कांय ना. तेन्ना फॉल्स सांगप गरज ना कित्याक आज आमचो मुगेली सोना आहली ती डिप्युटी सरपंच जाल्ली. आतां नेक्स्ट हेका मुगे चेड आहा त्या वॉर्डान आनी त्या वॉर्डान काल लोक येयलो आनी विचारपाक की बाबा तेगे NOC आहाय थिंगा 2003 दिलोल्यो वीथ दॅट एप्लिकेशन. तेणें आज पंचायतान म्हणजे तो पंच आहा तेणें विचारलें तो दाखया आमकां NOC नाय. पूण NOC नासतना तुमी हे भाशेन फाल्स प्रोपागंडा नाका. आमचो जो MLA तोडतालिंबा बांतोलवास बाय ZP मेसियन ती न्हू कितेंय आपल्याक येयलोलें पेंडींग दवरनाय. पयलीं सद्या हांव इतलो हॅपी म्हगे 2 पंचांनी एक तो सोजा पार्क आहा तेका तार घायलो दुसरो बेल्यान तो रोड तार जालो आनी आतां थोड्या दिसांनी थोड्या तेंपान फालोट जातलो. सो मुजे 5 जे आहा ते एक्टीव आहाय आनी ते कोताय कितें जाल्यार काम कोताय. पूण हितून रॉंग इन्फॉर्मेशन दिताय. आज म्हणटाले लास्ट टायमा सांगताले आमी डबल ट्रॅका लागून हे पंचायत उडयला न्यू पंचायत धाडला. डबल ट्रॅका कितें आहा आज डबल ट्रॅका कांय इशू ना. डबल ट्रॅक चालू आहा. एक आमचे हे वेलसांव राखतो म्हणटा त्या राखणदारांक एक इशू येयना थिंगा. आतां जोगोटाय ते पयशे येयल्याय ते घेवपाक कॉम्पन्सेशन येयलें तें घेवपाक जोगोटाय. आनी तेन्ना हांव कॉम्पन्सेशना लागून हांव विरोध करतालो आमी पयलें तें दिवचें न्हू लँड एक्वायर करून दिसलो तेका म्हजें ऑब्जेक्शन हाडटालें. पूण हांव कितें म्हणटा जे हे आमचे वेलसांव राखणदार म्हणटाय ते आज खूंय आहाय. इतली बोवाड जालो फिशा हे नुस्तें विकताय तेंगे प्रॉब्लेम्स येयली. आज ते आमचे वेलसांव राखणदार म्हणटा आहाय तेन्ना एज अ सोशल वर्कर म्हाका मुगे लोकांक मोग आहा आनी लोक मुगे एप्रोच जाता आनी लोकांक म्हजे फेथ आहा. ताका लागून हांव आज पंचायत मुगे जातें मुगे गांवांत जातें काम करतलो आनी लोकांक म्हाका सॅटिस्फाय करूं जाता ते भाशेन हांव करतलो. आनी आमी खंयचे पंचायताचे आमी एगेन्स्ट न्हू ओपोजिशन आनी न्यूट्रल हें न्हू. पूण हांव कितें म्हणटा सगळे बसया कितें आहा एक टेबलाचेर बसया आनी सेटल करया आनी आमगे ब्युटी गांव वेलसांवचो बरो भाशेन दवरया वीथ युनायटेड सगळ्यां भितर. हेंच मुगे मागणें आनी कांय ना. मुगे पर्सनल केसलेंय ना. I don't know what to say that Kandhe Road. Some of them are saying NOCs are given, but there are no NOCs with me in the file at least. Okay. So now they have the one landlord has promised to give NOC. So once he gives, then all the landlords give, I think will do the. आम तेका सांगलोलें रिपोर्ट्स नाकायमो आनी पुलिसेक बी आम सांगलोलें मातशें तेंचे एक्शन घेयाय म्हणून बिकॉज इट इज अ एक्सिडंट प्रोन एरिया. But somehow he be fishermen and तेंगे बिजनेस ते लिटल फिश तेंक मेळ्ळी म्हणटरी ती हूंय रस्त्या सायडीन बसून उरताय. Since our village is such, we cannot totally tell them not to sit also. And as a panchayat body or as panchayat is not having any land to make them sit. And there is a fish market over here. They say no one comes to buy fish. So I'll call them again. I'll make them understand that samjhaina what are the problems. It is for their safety and safety of the people also. We are trying to put things right. Sometimes people don't understand. रापोणकार
आमी चड पडटाय तेन्ना आमी होलसेलां वयताय मारगांव आनी थिंग इंकिताय आतां होलसेलूय बंद रिटेलूय 10 जालीं बंद थिंग नुस्तें इंकोप ना सो आतां आमी मागा बी वयताय तेन्ना ते आमगेले 9 9:30 वयर येताय तेन्ना आमी खूंय वचोन इंकतोली एक 2 पांटी 4 पांटी आसताय ते आमी खूंय वचोन इंकितोली तें नुस्तें कितें करपाचें तें नुस्तें घेवन खूंय वचप खूंय तरी बसोन इंकूं जाय न्हू तें म्हणटा हिंग बसप ना हिंग मार्केटान भितर गिरायक येना कोण लोक येना आतां आमी थिंग मातशें रस्त्यार सायडीन बसताय रस्त्या सायडीन कोणी फ्रेश नुस्तें म्हूण कोणूय तें घेवन वयता 100 रुपयांचें 200 रुपया कोणूय तें फ्रेश म्हूण घेवन वयता हिंग भितर कोण येना एक तेंकां एक दिसांतल्यान एक 500 रुपया सो तेंकां प्रॉफीट जायना हिंग बसोन इंकताय तेंकां सो आमी कितें करपाचें आमी नुस्तें मारताय तेणी आनी वेलसांव विलेज नुस्तेकारांली आगे रांपोणकार हिंगा वेलसांवचे नुस्तें सगळीं नुस्तें मारपी आतां कोण सगळीं मडगांव वचनाय कित्याक चड आहा तेन्ना मडगांव वयता थोडे आहा तेन्ना खूंय वचोन इंकपा आमगे गांवां आमकां इंकूं मेळना जाल्यार खूंय वचोन इंकपाचें आमी बिजनस कोन्न आमगे गांवां आमकां इंकूं मेळना आमी नुस्तें मारून आमी खूंय वचोन इंकपाचें सारकें न्हू तेणें सांगलें कितें तें डिसिजन घेतोलें आनी तुमकां परत मिटींग आपयतलें आनी कितें तें सांगता म्हूण सांगलें तुमकां हय सद्या तुमी आतां नुस्तें इंकतलीं नुस्तें इंकतलीं हय नुस्तें इंकतलीं तें आमचें पोट न्हू आमकां कसलेंय बिजनस ना आमकां नुस्तें मेळ्ळें जाल्यार आमगे दिसपट जाता नाजाल्यार आमकां कांय बिजनस ना आमकां कितें शेतां नाय भाटां नाय आनी कसलें आमगे कामां कांय वचनाय गो बी आमी फकत नुस्तें मारपाचें एक 2 पांटी 4 पांट मेळटा जाल्यार पासून आमी तें हाडून थिंग इंकिताय तें तर आमकां थिंग इंकूं मेळना खूंय वचपाचें आमगे गांवां इंकूं मेळना आमी हिंगा खूंय लोकांगे गांवां भोंवपा तें म्हणटा तुमगे वेलसांव इंकूं दिनाय थिंग इंकोप जायना तुमकां उतोड्या वयताय कोण बाटी थोडी वेर ना वयताय खूंय वचोन इंकपाचें आमगे गांवां इंकूं मेळना लोकां गांवां इंकून या मेळोन भोंवपाचें इंकूंक सारकें न्हू आमची गांवां नुस्तें मार आमकां इंकूं मेळना तो खूंय वचोन इंकपाचें म्हणटाय एक्सिडेंट खंय जाताय पयलो बाजार हो चोय पंचायती आहा थिंगा बाजार आसलोलो थिंग नुस्तें इंकपाचो सगळो बाजार केलो आसलोलो आनी हितू इंकताले लोक बरें पयलें म्हाका आतां 2.5 वर्सां म्हाका जाली पूण हांव जाणटें सांगता हांव बेश्टें सांगना कित्याक थिंग इंकल्यार नुस्त्या गिरायक जाता हिंग इंकल्यार कोणाक गिरायक जायना हे थिंग इंकताय तेंगेलें आमगे मान हाडलो नुस्त्याक आनी ती बाडी हाडटा आनी ती इंकतालीं आतां मडगांव इंकूं मेळना आमी इंकोप खंय आमी इंकपा खंय 10 जालीं आमगे बंद 10 जाल म्हणल्यार आमगे नुस्तें इंकूं ना आमी नुस्तें मान खंय इंकोप आमगेले मनीस आहाय तर आमकां आडकूय घालताय बिल्ला गेले थंय जाल्यार ते टायल्स घायले आख्खे नुस्तें इंकीत थिंग टायल्स घाले तें कोण इंचारता आमी गोंयकार न्हू एकलोय गोंयकार ना इंचारपाचो आमी नुस्तें मारपा मरे 10 जाल म्हणल्यार आमकां थिंग इंकपा रायट ना मडगांव आमी इंक नाहलो न्ही आतां थिंग इंक ना खूंय वोन इंकपाचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.